Book of Psalm 46. आत्म्या म्हज्या सर्विस्पराची स्तुती कर. जिवाचो सूर सर्विस्पराची वाखाणी कर. सगळे म्हजे जिणेन मोशा देवाक गितां गायतलो. राजकारभारींचेर विस्वास दवरूं नाका. राजकारभारींचेर विस्वास दवरूं नाका. अस्कोल सैबाच्या मनशांचेर पातयेवन रावूं नाका. अस्कोल सैबाच्या मनशांचेर पातयेवन रावूं नाका. तुका सोडूंक ताका तांक ना. तुका सोडूंक ताका तांक ना. प्राण सोडलो म्हणटकूच तो बाबडो धुलींतलो आयिल्लो धुलीन परतून वेता. त्याच वेळार सगळ्यो ताच्यो मांडण्यो फिसकटून वेतात. जाचो आस्कारी जाकोबाचो दीव, जो कोण सर्वेस्पर आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. जाचो आस्कारी जाकोबाचो दीव, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. त्याच देवान रुसला स्वर्ग आनी पृथ्वी. त्याच देवान रुसला स्वर्ग आनी पृथ्वी. दर्या आनी दर्यान आसा तें सगळें. सर्वेस्पर सदांच खऱ्या उतराचो. दुमाळो भोगतल्यां खातीर तो नीत करता. भुकेलोल्यांक तो ग्रास दिता. कोयद्याच्यो सांकडी सर्वेस्पर तोडून उडयता. सर्वेस्पर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा. बागोवलोल्यांक न्हीद उबी करता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. बऱ्या मनशाची सर्वेस्पर आपूय भार करता. बऱ्या मनशांची सर्वेस्पर आपुरबाय करता. पूण पातकेंची पावलां तो घुस्पटायता. शोना जो पिणकेचे पिणकेक तुजो दीव, तो सर्वेस्पर राजवट चलयता. सासणेच्या ससना शोना जो पिणकेचे पिणकेक तुजो देव, तो सर ईश्वर राजवट चलयता. ससण्याच्या ससना हो तो देव. स्वर्ग आनी पृथ्वी रुसलो देव. राजकारभारींचेर मनशांचेर अस्कोत मनशांचेर पातयेवन रावूं नाका. तुजे देवाचेर पातये आनी सासण्याच्या सासना ताचे मुखार ताचे फुड्यान ताचे बरोबर जूग ताची वाखाणी कर. काळीस मन शांत कर. काळीस मन शांत कर आनी तुज्या देवाक तुज्या आत्म्याक वाखाण दी. आत्म्या म्हज्या कित्याक चितेस्त जालाय. सर्वेस्परा तुझे देवाची वाखाणी कर.
Bless the Lord of my soul. Oh, my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Bless the Lord of my soul. Oh, my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord of my soul. Oh, my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Bless the Lord of my soul. Oh, my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. तू मसुदी, तू जाकोब असुदी, तू इसाक असुदी, तू दिसता ना दिसता ते सगळे रुसपी दिव. तुझी काकूद, तुजो मोग, तुझे बरेपण, तुझी पदवी सासणेची सासणी ती हांव वाकणटा. You are rich in love and slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. You are rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find.
Bless the Lord of my soul. Oh, my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Bless the Lord of my soul. Oh, my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. On that day when my strength is failing, the end you're due and my time is come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. And one day when my strength is failing, the end drawn near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then evermore. Bless the Lord of my soul. Oh, my soul, I worship your holy name. I will sing never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Bless the Lord of my soul. Oh, my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. तुम दोन्ही सगळी महिमा आर्गा वाखाणी आयज आनी सदांकाळ तुझी वाखाणी करता. Book of Psalm 149 and 150 is speaking. All those who are living being praise your living God. जांच्यान जीव प्राण आसा, जांच्यान देवाचो आत्मो आसा, जांची आज फुडें मरणाची पिडेर आसा, जां पिडेन कुसवतात, तुजो रुसना तुजे बरोबर आसा. हो श्वास तुजो दुनिया आनी आयज आनी सदांकाळ हांव तुजो मनीस. आयज आनी सदांकाळ सर उखाडी तुका वाखणटा. म्हज्या जिवितान आसा ते सगळे कोस पिडाल तुका ओपून हांव तुजी वाखणी करता. साहेबा, म्हजे कडलें तुका कितें जाय? ह्या वेळार हे घडयेक हे संवसारली कितें तुका जाय? कितें म्हजे लागीं आसा तुका दिवंक? म्हजी अस्कुताय, म्हजें दूख, म्हजी पिडा, म्हजें पातक, म्हजें निराशीपण, म्हजें एकसुरपण, दुनिया
हे सगळे तुका समर्पिवन तुका समर्पून तुझी वाखणी पावसल्या काळजाक तू केन्नाच पाठ करचो नाही. You will never forgotten the broken hearted, the lost soul, the lost way, the lost life. Yes, Lord, I offer to you right now. You deliver me, you free me as I'm praising and worshiping you, living God. म्हाका सुटका दी, म्हज्या कुटुंबाक सुटका दी. तुझी वाखणी करता आसतना तुका जिव्या देवाक बुजतना दुनिया म्हजी खाकूत कर. Lord, have mercy on me. Bless the Lord of my soul. Oh, my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Bless the Lord of my soul. Oh, my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. I worship you. My whole being is surrendered to you. Hallelujah. Oh, fearful heart, do not fear. Be खोऱ्या काळजानो तुमकां सांगता भियेनाका. चिंतनांनी बुडलेल्या मनानो भियेनाका. सगळेच वाटांनी वाटो बंद जाल्ल्यानो भियेनाका. वाट स्वतान जिवीत हांवच कोणूच बापाची वसना बाबर म्हजी. सगळेच वाटांनी काळोख आसा म्हूण भियेतल्यानो भियेनाका. हांव संवसाराचो उजवाड. तुमकां शांती तुमकां वाट उजवाड दिवंक हांव आयला. जिवीत सगळें निराशी जाता म्हूण भियेनाका. भियेनाका. चोर येता फक्त चोरूंक नाडूंक आनी बाड करूंक पूण हांव आयला तुमकां जिवीत. हांव कम टू गिव यू लायफ इन अबंडंट. हांव कम टू गिव यू लायफ इन अबंडंट. John chapter 10 verse 10. Yes, that God is with us. That God is with us. तो देव आमचे बरोबर आसा. तो देव आमकां लागीं हाडटा. Come near to God and God will come near to you. देवाक लागीं सरात आनी देवूय तुमकां लागीं सरतलो. James chapter 4 verse 8.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावनो भयणो मां पातकाची मुळां हाचेर आमी नियाळ करता. मां पातकाची मुळां, रूट ऑफ कॅपिटल सीन. जायतीं मुळां आसतात देखून ही पातकां आमची सगळें घडटात. मुळां आसता देखून झाडां किल्लोतात, कांटे किल्लोतात. भावनो भयणो, आयज एक मुळाचेर आमी नदर मारता. तें मूळ म्हणल्यार सुग्रात. आमची कोंकणी भाशेन ताका सुग्रात म्हणटा. फुडें दुसऱ्या उतरांनी ताका इमटेपण म्हणटा. इमटेपण कोंकणीन इंग्लीश भाशेन ताका आमी म्हणटा आवरीस ऑर कावटनेस. कावटनेस, इमटेपण करप, सुग्रात करप हें एक पातक. एका पातकाची मूळ. ह्या पातकाची एक मूळ भावा भयणो. ताचेर आमच्या जिवितान, आमच्या घरान, आमच्या समाजान दर तें वाडत आसता. हे खातीर ताचेर आमी नदर मारता. हालेलुया. Hallelujah. 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 भावनान भयणो, सुग्रात वो इमटेपण म्हणल्यार कितें? सुग्रात वो इमटेपण म्हणल्यार गिरेस्तकायेची आस, पयशांची आस. आनीक जाय, आनीक जाय म्हणटकूच पयशे वायट न्हय, गिरेस्तकाय वायट न्हय. परते जाल्यार गिरेस्तकाय देवाचें देणें. देवाचें देणें. पूण हें वायट केन्ना जाता? जेन्ना हे पयशे, हे गिरेस्तकाय, ही दान दौलत, ही दान दौलतीक तूं देव करताय. हे पयशांक तूं देव करताय. हे पयशे तुका चड गरजेचे आसतात. हे पयशे सगळें तुजें, तुजी कूड, आत्मो, काळीज, ध्यान, मन सगळेंच हे पयशांचेर. तेन्ना हे पयशे देवाचें बेळसांव जायना. ही गिरेस्तकाय देवाची बेळसांव जायना. पूण एक शिराप जाता तुज्या जिवितान. हो शिराप जाता तुज्या वावरान. हो शिराप जाता तुज्या घरान. देखून बाबळो, देवाचें उतर आमकां सांगता की असलीं मनशां कितें करतात. कसलीं मनशां एक गिरेस्तकायेक दान दौलतीक देव करून जियेतात. अशीं भाग्यून पावलो. Colossians chapter 3 verse 5. Colossians chapter 3 verse 5. Colossians chapter 3 verse 5. हांगासर आमकां मेळटा असले मनशांक मरण फावो. कित्याक ही मनशां संवसारी वस्तूंनी ग्रेस जावंक सोदता. नाड, चोर आनी कितें कर. ही मनशां हांचे जिवितान सगळें वायट धांवन धांवन येता. आनी ही मनशां बाबणो पयशां फाटल्यान धांवता आनी पयशांक आपलो देव करून जियेता. म्हणटकूच बाबणो, ही मनशां हांचो देव म्हळ्यार हांची गिरेस्तकाय. तांचो देव म्हणल्यार तांची गिरेस्तकाय. आनी जंय तुजी काळीज आसा, तुजी गिरेस्तकाय आसा, थंय तुजें काळीज आसा. आमची गिरेस्तकाय आमचो देव जावंक फावना. आमचो देव जो रुसला आनी सगळ्या देण्याची भरती, सगळ्या देण्याची सक्ती, सगळी देणी, कृपा आनी आमचो अरुमान शेवट जावंक जाय
आमचो देव. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावनो वसी मनशा सर्गीच्या राजान भितर सोचिनान. जाणें पयशांक देव केला, जाणें आपल्या घराक देव केला, जाणें आपल्या भुरग्यांक देव केला, जाणें आपल्या भाटां बेसांक देव केला, ती मनशां सर्गीच्या राजान भितर सोचिनात. तांकां सर्ग ना. जाणें आपल्या शिकपाक देव केला, ती मनशां सर्गीच्या राजान भितर सोचिनात म्हूण देवाची उतर सांगता. भावनो, कित्याक ही मनशां सर्गीच्या राजान भितर सोचिनात? मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 24. मातेवाचें शुभवर्तमान 6 विसर वळी 24 म्हणटा, एका चाकराच्यान दोगां दोनयाची चाकरी करूंक जायना. एका चाकराच्यान दोगां दोनयाची चाकरी करूंक जायना. No one can serve two masters. बरोरी आयदर तूं दुडवांची गिरेस्तकाची पुजा करताय और तुज्यांनी देवाची पुजा करूं येता. देवाची पुजा करून जियेतली मनशां ह्या जिवितान आनी सासरी जिवितान देवा बरोबर जियेतात. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावना आनी भयणो, संवसारांत जाय तें वायट वाडत आसा. तांतलें एक कारण म्हणल्यार गिरेस्तकाय. गिरेस्तकायेन संवसाराची उदरगत जावंक फावो. गिरेस्तकायेन मनशाचें बरेंपण जावंक फावो. संवसारान गिरेस्तकाय मेळून आनीक मनीस मातशें वयर पावंक फावो. पूण अशें घडना. जांगेर चड गिरेस्तकाय, जाणें गिरेस्तकायेक चड देव मानला, तांगेर चड वायटाची मुळां आसा. तांगेर चड वायट भितर आसा. जाणें दुडवांक गिरेस्तकाय म्हूण मानल्या, ताच्या जिवितान चड, ताच्या घरान चड वायट भितर सोदता. वायट भितर सोदता. भावनो आनी भयणो, हीच खबर भगीन पावलो तिमोथाक बरोवन सांगता. 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 10. भगीन पावलून तिमोथाक बरयल्ली पयली चीट 6 विसर वळी 10 कितें म्हणटा? लव ऑफ मनी इज अ कॉज ऑफ ऑल इवल. पयशांची आस, पयशांचो अदीक मोग, पयशांचो अदीक मोग ह्या मनशाच्या जिवितान सगळें वायट धांवून धांवून येता. धांवून धांवून येता. देखीक पावणो, पयशां वरवीं पयशे नासतना कांयच जायना. पयशे जाय. पयशे नासतना कांय मेळना. पूण पयशांक देव करप हातूंत जाय तें वायट मेळटा. आयज संवसारान आल्कोहोलिजम, बेबदीकाय, alcoholism, one of the highest, one of the greatest, topmost disease in the world. सोऱ्याची पिडा, बेबदीकाय म्हणटा ती, बेबदीकाय म्हणटा ती सगळ्याहून व्हडली पिडा संवसारान चालू आसा. कोण हे पिडेचेर, कोण हे बेबदीकायचेर उलोवंक सोदिना. पावणो, ही बेबदीकाय बेश्टी जायना. सोरो फुकट मेळना. पयले घडी कोण फ्रेंड हे ते फुकट दिता आसात आनी मागीर तुजी सगळी जोड कोणाक घालता तूं? सोऱ्याक घालता. ही सगळी जोड सोऱ्याक घालून, तुवें जोडलेली जोड सोऱ्याक घालून तूं मागीर करता कितें? हें वायट तुज्या जिवितान येता. तुजे लागीं पयशे आसल्यार सोरो पियेता. तुजे लागीं पयशे ना तूं पिवचो न्हय. आमचे जायते तरणाटे ड्रग्स एडिक्ट जाल्यात. कित्याक? आवय बापूय बोटीर जोडटात, भांगाराची झाडां हालयतात पयशांची
आनी भुरग्यांक घे मार फोलगां भुरग्यांनी कोश करूंक ना पूण ही गिरेस्तकाय घेवन आपल्या भुरग्यांची आपल्या कुटुंबाची उदरगत जावंक फाव आसली पूण ही गिरेस्तकाय भुरग्यांची वाट लायता कित्याक आवय बापायन हे गिरेस्तकायेक देव केला पूण जायती वायट आसात आयज प्रॉस्टिट्यूशन कोण वेता पयशे आसात ते व पयशे नात ते पयशे आसात ते वेतले पण बावणो एक गिरेस्तकायेक तूं देव कोत्ता तेन्ना तुज्या जिवितान तुज्या घरान तुज्या वावरान सगळे पेसावां यू कर्स युअर फॅमिली देखून तुजे गिरेस्तकायेक देव करिनाका बावणो अशे वेळार ह्या काळोखान धांवता आसतना हे गिरेस्तकाये फाटल्यान धांवता आसतना देव बी कांय दिसती पडना ती भावाताक हाल्ल्यात देव म्हणलेलो ना कशे भशेन जिये आनीक मागीर हें जिवीत हें खोटें जिवीत काय देवाची देणे म्हूण तुवें घेवंक जाय आसलें ही गिरेस्तकाय तुवें बऱ्याक उपेग करूंक फाव आसली तेन्ना ती शांती समाधानाक तुका पावयतली देखून तुजे गिरेस्तकायेक देव करिनाका पूण गिरेस्तकाय देवाची देणे म्हूण स्वत म्हणून घे हालेलुया 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 भावान आनी भयणो हे गिरेस्तकायची आस हे इमटेपण हे सुग्रात करून कितें करता अशें म्हणटात हे सुग्रात हे इमटेपण तुजें काळीज घट करता तुजी लंग्सां घट करता आनीक तुजी लंग्सां घट जालीं तुजें काळीज घट जालें पावणो आयज कोवीड पिडा कोरोना व्हायरस खंय आमची लंग्सां घट करता हो व्हायरस तुज्या लंग्सान भितर वेता आनी तो थंयसर वाडत रावता आनी जी आमची लंग्सां पंप करपाची बलून कशें फुलतात आनी ती लंग्सां एक भितर आयस जावन उरता आनी एक पावटी भितर आयस जाली ती पिड्यार जावंक लागतात आनी मागीर ताका कितलो ऑक्सिजन दी मागीर कितलें तातूंत वखद घाल ती लंग्सां बरी जायनात आनी सुर शेवटी तो मनीस जीव प्राण सोडटा पावणो इमटेपण सुग्रात अशेंच कितें तुज्या जिवितान करता तुज्या काळीज घट करता इतलें घट करता कोण उपाशी आसा तुका पडलेलो ना सो शेजारी दुर्बळकाय पावला म्हाका कित्याक पडला आनी तुका कित्याक पडला कोणाक फटोवंक कोणाक नाडूंक कोणाचें आपलें करूंक तूं फाटीं फुडें सरोनाय आनी अशीं ही तुजी लंग्सां हें तुजें मन हें तुजें काळीज तूं घट करून हें इमटेपण तुजो सत्यानाश करता हालेलुया 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 भावनो आनी भयणो थोड्यांक अशें दिसता चड गिरेस्तकाय आसप चड कारां आसप चड भाटां बेसां आसप म्हणजे चड वर्सां रावप एक फट इज अ लाय आय हॅव मोर मनी आय कॅन लिव मोर इयर्स ना भावणो जिवीत आमच्या हातान ना तुजें दान दौलतीचेर तुजें जिवीत दवरलेलें ना कोणूय तरी हे भाशेन इमटेपणां करून कोणूय हे भाशेन सुग्रात करून कोण जिवंक सोदता तो पिसाट मनीस इज अ फुलिश मॅन पावणो जेसू
आमी पिसाट जावचे न्हय. हे देवाची उतर आयकतली ग्रेस्कायेक देव करून, इमटेपणां करून, चामटेपणां करून बाबणो आमी हे भाशेन जिवचे न्हय, पूण आमी दुसऱ्याक आदार करून जिवचे. हे खातीर जेसू लुकाचे शुभवर्तमानांत लूक चॅप्टर 12 वर्स 15 हांगासर एक ग्रेस मनशाची वपार सांगता. हो ग्रेस म्हणजे सगळें एकठांय करता आनी म्हणटा खा पिये पोस मार, तुजे लागीं जाय तें आसा. आनी तेच राती हो मनीस मरता. बाबणो हे इमटेपण आसा तें तुका वाट दाखयता हेम कोणाची. हे इमटेपण आसा, हे चामटेपण आसा ती वाट दाखयता हेम कोणाची. देखून भावा आनी भयणी, आख्खो संवसार जळून कांय फायदो ना. देखून तुजें खाडीस मोन देवाची दवर. Matthew chapter 16 verse 26. If you gain whole world and if you lose your own soul, what you are gaining in this world? आख्खो संवसार तुवें जोडलो आनीक तुजो आत्मो इबाडलो जाल्यार मनशाक फायदो कसलो? आख्खो संवसार तुवें जिखून घेतलो पूण तुजो आत्मो इबाडलो जाल्यार मनशा पिशा हो संसार रावून फायदो कसलो? हालेलुया, 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 हालेलुया. भावन भयणो अशें सांगतात, एक व्हडलो भाटकार आसलो. येदो व्हडलो भाटकार भाटां सगळीं कुसतालीं, पूण हे भाटकाराक कोणूच भाटकार म्हणनासलो. सगळीं म्हणटालीं हूंय चामटो आनी बामटो. ह्या भाटकाराचें नांव आख्खे गांवांत ताचें नांव चामटो आनी बामटो. चामटो आनी बामटो. आनी कोणें सांगलें चामटो बामटो मेलो. चामटो बामटो मेलो. दुसऱ्यान रोखडेंच म्हणलें आरे देवा, ह्या चामट्यान आनी बामट्यान आमकां सगळ्यांक सतायली, सगळ्यांचो जीव हाल्लो, सगळ्यांक त्रास केले. हे चामट्यान बामट्यान सगळ्यांक त्रास केले. रोखडो तिसऱ्यान म्हणलें आतां पुल्ला थिंगा ते मेल्ल्यांक हे चामट्यान बामट्यान सतायना जाल्यार पुरो. ही शिमतोर म्हजी फोंडा जशी येनाका तशी वच. मेल्ले कडेन ते मेल्ल्यांक पूण सतायना जाल्यार पुरो. बाबडनो, हे चामटेपण बामणे करून तूं जियेताय तेन्ना मेले उपरांत लेकून तुजें कांय पण बरें उलयना. ही चामटी बामटी स्वर्गार लेकून पावचे नात, स्वर्गार लेकून पावचे नात अशें हांव सांगना, देवाचें उतर सांगता. ग्रेस्तांक तुमकां हाय हाय, तुमी खुशाल जाले हांगासर. तुमी सोरींच्या राज्यान भितर सोचे ना. सुयेच्या भिदेंतल्यान एका उंटाक पूण भितर सरूंक मेळत. सुय निडल तेचे वयर हूक आहा, आय आहा म्हणटा आमी ताका. तितूंतल्यान येदें व्हडलें केदें व्हडलें उंट कॅमल कशें भितर वेतलें. देवाचें उतर सांगता हे ओपारीन, ह्या उंटाक लेकून ह्या सुयेच्या भिदेंतल्यान भायर सरूंक मेळटलें, पूण तुमकां भितर सरूंक मेळचें ना. देखून बाबणू, सर्गीच्या राज्यान आमी पावचे ना म्हूण असली ग्रेस्कायची आस करून जियेतलीं, चामटे आनी भामटे म्हूण नांव घेवन जियेतलीं, सर्गीच्या राज्यान भितर सरचे नात. मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 23 आनी 24 सांगता. देखून चामटेपण सोड, इमटेपण सोड, आनीक बाबणू उदार जा. गिव अंटील यू हट. दी जो पर्यंत तुका दूख लागता तो पर्यंत दी.
दियात आनी तुमी घेतल्यात, दियात आनी तुमी घेतल्यात. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. बाबनो, ग्रेस काय वायट न्हय. आनी परत सांगता, ग्रेस काय वायट न्हय. ग्रेस ऑफ वायट न्हय, वायट न्हय, पूण हें देवाचें बेळसा म्हूण घे. तुका दिलां तें देवाचें बेळसा म्हणून घे. आनी हे ग्रेस कायचो गुलाम जावन रावं नाका. देवाचो पूत आनी देवाची दूख कशी जिये. हेंच बागेन पावलो 1 Corinthians chapter 3 verse 22 and 23 म्हणटा, ऑल बिलोंग टू यू. सगळी दुनिया तुजी, सगळी दुनिया तुजी, आनी सगळी क्रिस्ताची, आनी क्रिस्त सगळ्यांचो, क्रिस्त सगळ्यांचो. बाबणो, क्रिस्तांव आमी, क्रिस्ताचो पाटलाव करपी, क्रिस्ताचो पाटलाव करपी जेजून आमकां एक आज्ञा दिली. कोणूय तर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी, कोण तर म्हज्या पाटल्यान येवंक सोदताय, कोण म्हजो सीज जावंक सोदताय, जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची. तुजे लागीं आसा तें सगळें वीक आनीक म्हजो पाटलाव कर. कितें हाचो होट, कितें वीक? तुजे लागीं इमटेपण आसा तें वीक, चामटेपण आसा तें वीक, सुगराताचो तो वीक, ग्रेसकायेचो मोग आसा तो वीक, आनी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक शीक. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पावन भयणो, भांगार घालप वायट न्हय, भांगार घालप वायट न्हय, सिल्वर आसा जाल्यार घालप वायट न्हय, बरें वस्तू आसा ती घालून कुशाल जेवप अशें वायट न्हय. पूण जायते मनीस पळयल्यात हांवें. थोडे फावटी म्हाका दिसता हे हांव केन्ना केन्ना म्हणटा सुण्याची सांकवाळ घालून आयलो कितें रे बाबा हो. पूण थोडे धाकूंक व्हडल्यो व्हडल्यो सुण्यांक घालतात तसली चेनी घालून भोंवतात. म्हजे लागीं इतलें भांगार आसा, कितलें भांगार आसा. आरे भावा म्हज्या, कोण भिरांत गुंगटी कोण कातून तें भांगार व्हरत म्हूण, भांगार व्हरत म्हूण. भावणो, हें गर्व आमचें. ही म्हजे लागीं कितलें भांगार आसा जाणा तूं. आनी एक मनीस म्हाका मेळ्ळो आनी त्या मनशाक पळयता पळयता आय वॉज कावंटींग हीज रिंग्स आनीक रिंग मेजता आसतना ह्या हाताक मेळ्ळी म्हाका, ह्या हाताक 5 रिंग आसली. मागीर एक हात काबार जाले उपरांत हांवें दुसरो हात काम मेजूंक ह्या हाताक 12 आसली. ओ माय गॉड. हांवें म्हळें कोणें ही बोटांच कातुल्लें जाल्यार सगळें घेवन गेलो. बट बाबा न्हू, वॉट इज शोज इन दॅट? आय हॅव दीस, आय हॅव दॅट, आय एम दीस, आय एम दॅट. अरे टेल आय बिलोंग टू क्रायस्ट. हांव जेजूचो. आय एम नॉट बिलोंग टू दीस गोल्ड एंड आय एम नॉट बिलोंग टू दीस वर्ल्ड. हांव जेजूचो. बट बाबा भयणी, एक ग्रेसकायची पातयेन रावो नाका. इग्रेसकायच्यान तुका सोडूंक जायना. इग्रेसकाय तुजें सगळें न्हय, तुजें सगळें तुजो देव. बूक ऑफ Psalm 23. If Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. सुमी म्हजो गवडी, म्हाका कांयच उणेना. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. जी ए भाशेन जिवंक सोदता हांव, ग्रेसकायची आस करून जिवंक सोदता हांव, ती म्हणटात देवा तूं म्हणटा म्हाका नाका. आय डोंट वॉन्ट यू. तुजे बरोबर जिवप म्हणल्यार हे देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवप. कोण आयकतलो? कोण आयकतली? देव मनीस देवा बरोबर जिवंक सोदिना. पयस वचचें न्हय.
तो विचित्र पुताक बापायच्या घरान कांय उणें नासलें. बापायच्या घरान कांय उणें नासलें. पूण हे पुताक एक उणें असलें. कितें तें? आय वॉन्ट टू डू. आय विल डू वॉट आय वॉन्ट. आय वॉन्ट माय फ्रीडम. इट्स मायन. हे पुताक उणें असलें. हे पुताक आपल्या बापायच्या घरान खोटेपण करूंक मेळो नासलें. बापायच्या घरान खोटेपण करूंक मेळो नासलें. बायलांक चेडवांक ड्रग्सांक सोऱ्याक हें करूंक ताका मेळो नासलें. देखून तो कितें करता? बापायक सांगता, अरे तूं मेलो. यू आर डेड अँड गॉन. आनी म्हजे पोट्ट्या ग्रेस्कायचो वांटो म्हाका दी. आनी बापूय बाबडो बोंगोताची. हांव जीव आसा. जीव आसलो बापूय मेलो म्हूण वांटो काडटा आनी आपल्या पुताक दिता. आनी पूत खंय पावता? कितें खाता? कसले 5 स्टार रावता? कसली चिकन बिर्याणी, व्हडले पिझ्झा दुकरांच्या घुडान खावंक पावता. हें आमी पळयलां. पण तुज्या जिवितांत ग्रेस्काय तर आसा? तूं असले घुडान पावता. देखून देवा सुरक्षीत राव. देवा सुरक्षीत राव. आनी हे महापातकाचें मूळ इमटेपण, सुगराद, आवरीस, कावटणस पयस कर. आनी देव तुका सोडचो ना. हालेलुया. 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 बाबडनो असली मनशां सगळी नाड बुद्धी तयार करता. नाड बुद्धी तयार करता. समज एक जांकां ग्रेस्कायची आस ती कितें करता ते सांगता. स्लेवरी म्हणल्यार गुलामशाही अशें सांगतात. एका दिसाक हांव पेपराची वाचतालो. एका वस्तुरीन एका ग्रेस मनशा कडल्यान जाची ग्रेस्काय कुसताली आपले दुवे खातीर हे वस्तुरीन खंय 1000 घेतलो. 1000 घेतलो आनी आपले दुवेक हे वस्तुरीन सालवार केली. ही वस्तुरी बाबडी. तिका 1000 जाणा ती. पूण एका 1000 कितले झिरो येतात ही बाबडी नोको. एक नंबर जाणा ती. पूण एका 1000 कितले झिरो येतात ही बाबडी वस्तुरी नोको आसली. देखून जाणा असल्या मनशान कितें केलें? 1000 बरयलो. 1000 दिलो. 1000 इज गिवन. आनी मागीर तिचो आंकटो बोट मारूंक लायले. तिचो आंकटो बोट मारले. आनी मागीर हे वस्तुरीन घेतलेलो 1000 दिलो. पूण जो आंकटो मारलो तो म्हणूं लागलो 1000 न्हय, 1,00,000 न्हय, 10,00,000 तुज्या आवयन व्हेल्ले. थिंगा डॉक्युमेंट आसा. 10 ताणें झिरो एकठांय करीत रावलो. आनी ह्यो वस्तुरी ताचें आख्खें कुटुंब फ्रॉम 1 जनरेशन टू 2 जनरेशन आनी 3 जनरेशन हे पयशे फारीक करता. कित्याक घेतलो 1,000 पूण जाले 10,00,000. पण असले खोटे मनीस दुडवांची आस दुसऱ्याचे रोगोत पियेतले आसात. दुसऱ्याचे मांस खावन जियेतले आसात. असल्या मनशांची तान भागचे ना. दुसऱ्याचे रोगोत पिवंक सोदतात. ते जिवितांत केन्नाच संतोशे नात. कित्याक हें देंवचाराचें हें खोटेपण हें देंवचाराचें मूळ तुज्या आनी तुज्या कुटुंबान. देखून आयज उदगास कर आनी हें खोटेपण पयस करूंक वावर. हालेलुया. 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 हालेलुया.
देवा कमी आर्गन दिवया स्वर्गनी संसदोनी आमची बरोबर आसा आमच्या अस्कुतायेक तो आमचे बोळ जावन तो आमकां संगात दिता दुनिया अस्कुत मनशाक केरी भाशेन गुलामपणाक सांपडलेल्यांक जावं ग्रेसकायेक धरून ग्रेसकायेक देव करून येतल्यांक तुजें बोळ दी सुक्ती दी म्हूण मागता सिनायु का युवा हमारे संग संग याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सिनायु का युवा हमारे संग संग याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सिनायु का युवा हमारे संग संग याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सिनायु का युवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सिनायु का युवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सिनायु का युवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है सिनायु का युवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सिनायु का युवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सिनायु का युवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सिनायु का युवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है समुद्र को जिसने डुबागा जंगल में मार निकाला समुद्र को जिसने डुबागा जंगल में मार निकाला जो वादियों को काटा है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है वादियों को काटा है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है सिनायु का युवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सिनायु का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सिनायु का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। भावनां भयणो, फुडें आमचेर जायतीं प्रश्न आसात, जायत्यो आडकुडी आसात, जायते आमी जिवितांत सांडलोले आसा, पडलोले आसा। भियेनाकात। पिडेवंतां खातीर, सरकारी फुडाऱ्यां खातीर, जे घरांनी दूख आसा तांचे खातीर, जी जिवितांत सगळीं पातकान काळोखान, those who are lost their soul, lost their peace and joy, Lord be with them. हे वेळार दोनांचो आशिर्वाद तुजे खातीर, तुज्या कुटुंबा खातीर, वाडदीस मनयतले आसात, लग्नाचो उत्सव मनयतले आसात, हे वेळार स्वास घेवन कोश्टवतले आसात, घरांत जेवण ना, खाण ना, घर ना, दार ना, दुनिया हे सगळे तुजे पोरचेर तूं सर पदवीदार, तूं सर सूख दिवन दिव, तुज्या पांयशी दवरता आनी तुजो आशिर्वाद, तुजी शक्ती आनी बळ तांचेर वतय म्हूण मागता।